मोगाचे भावन भयणो, आयचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां भुरग्यांचो उदाहरण दिवन आमकां सांगता की सर्गी राज्यांत आमी भितर वोट जातली जाल्यार मोगाचे भावन भयणो आमी पयले सतीर घालती रावंक गरजेचें. आयज जेजू हांगा भुरग्यांचो उगडास कित्याक कोत्ता, कित्याक आमी जाणा मोगाचे भावन भयणो, जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमकां भुरग्यांचे गूण दुसरेच. भुरगीं जावन आसा इनोसंट, भुरगीं जावन आसात खरे काळजान ती येतात, ती फोटी बी मारतात ती, पूण भितरल्यानूच तांकां खाता आनी ती येतात परतून इनोसेंट खालती जावन ती येतात. मिस्टेक जाली रोखडीच येतात. आनी आमी अन्याय करूंक जाय मोगाचे भावन भयणो. हे जे गूण जे आसतात न्हू, आमी भुरगीं आनी आमी वाडत वेतात, हे आमी जायते फावटी हे गूण आमी विसरतात, हे गूण आमी फाटीं सोडटात. जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमी दुसऱ्यांचेर पातयतालीं. जेन्ना आमी भुरगीं आसलीं तेन्ना आमी मोगाचे भावन ह्या घडयेक आमी जियेतालीं. पूण आमी वाडटा वाडटा आमी सगळे गूण विसरतात. दुसऱ्यांचेर पातयपाचे खातीर आमी प्रश्न करतात, आमी दुसऱ्यांचेर कित्याक पातूंक जाय, म्हज्यान सगळें करूंक जाता. आनी हेच भाशेन मोगाचे भावन भयणो आमी देवाचो आशिल्लोय देवाचेरूय भरवोसो आमी सोडटा, देवाचेर विश्वास आमी सोडटा. आयज ताकाच लागून मोगाचे भावन भयणो, जेजू आमकां आपयता, आमी आमची कुडीन आमचे भलायकेन आमी वाडटा खरीं, पूण जायते फावटी आमी हे गूण आमी विसरता आनी फाटीं दवरता. हे बरे गूण जे आसा ते भुरग्यां भाशेन जे गूण जे आसा ते आमी फाटीं सोरता.